नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भोंवडेर आसात. राजस्थानातल्या सीकर हांगा आयोजीत एका भौशीक सभेत तांणी वांटो घेवन उलोवप केलें. राजस्थानातल्या गेहलोत सरकाराचेर नेम साधतना राज्यांतल्या विल्हेवाट लागिल्ल्या कायदो वेवस्थेचेर तांणी टिका केली. तशेंच राजस्थानातले काँग्रेस सरकार तरणाट्यांच्या भविष्या कडेन खेळ करता असोय आरोप तांणी केलो. राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या राजस्थान भोंवडेंत आज शेतकारां खातीर खासा येवजण्यांची आनी उदरगत कामाची भेट दिली. प्रधानमंत्र्यांनी 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्राचे सीकर हांगा लोकार्पण केलें. या केंद्रामार्फत शेतकारांच्यो साबार गरजो एकाच जाग्यार सुटाव्यो जातल्यो. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी आज युरिया गोल्ड हो युरियाचो नवो प्रकारूय लॉन्च केलो. सल्फरान लेपीत हो युरियाचो प्रकार मातयेन सल्फराची कमतरता भागयता, तशेंच मोलान सवाय आनी प्रभावी प्रकार जावन आसा. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी ONDCचेर 15,000 शेतकार उत्पादक संघटनांक वांटेकार करपाची सुरवात केली. हातूंतल्यान डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलायन पयशे फारीक करप, व्यवसाय ते व्यवसाय आनी व्यवसाय ते उत्पादक हांचे भितर देवाण घेवाण सोंपें करपा सयत शेतकार संघटना सशक्त जातल्यो. सीकर हांगा जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी PM किसान सन्मान निधीचो 4थो हप्तोय जारी केलो. सुमार 17,000 कोटी रुपया 8.5 कोटी लाभार्थ्यांक मेळ्ळे. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्ष वांगड्यांनी आयज लेगीत संसदेच्या दोनूय सभाघरांत बोवाळ केल्ल्यान कामकाजांत आडमेळी आयल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मणिपूर विशयाचेर सभाघरांत निवेदन करचें अशी मागणी लोकसभेंत काँग्रेस, द्रमुक आनी हेर विरोधी पक्ष वांगड्यांनी लावन धरली. सरकाराचो निशेध दर्शावपा खातीर विरोधी वांगड्यांनी आज काळ्या रंगाचे कपडे घाल्ले. विरोधकांच्या बोवाळांतूच प्रश्नोत्तराचे वर रेटून व्हरपाचे यत्न सभापती ओम बिर्ला हांणी केले. विरोधकांचो बोवाळ तसोच उरिल्ल्यान कामकाज 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. ते उपरांत सभाघर सुरू जातकीच गिरायक, उपभोक्ता कार्य, खाद्य आनी भौशीक वितरण मंत्री पियुष गोयल हांणी जेन्ना विश्वास संशोधन विधेयक सभाघरांत सादर केलें ताचेर उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कायदे चड लोकाभिमुख जावचे हे खातीर फुडार घेतला अशें स्पश्ट केलें. ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने से चले आ रहे, कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, आजादी के पहले के कानून थे, कई इतने इरेशनल थे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं. ऐसे 1500 के करीब कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 9 वर्षों में 40,000 ऐसे कंप्लायंस बर्डन जो लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कंप्लायंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके. राज्यसभेत लेगीत मणिपूर मुद्द्यावेल्यान दोनूय बाजूंच्या वांगड्यांच्या घोशणाक लागून पयले फावट 12 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें.
कामकाज सुरू जातकीच काँग्रेसीचे मल्लिकार्जुन खडगे हांका उलोवपाची परवानगी अध्यक्ष जगदीप धनखड हांनी दिली. मात ह्या वेळार सत्ताधारी वांगड्यांनी घोषणा दिवपाक सुरू केल्यो. ह्या बोवाळांतूच विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी देशाच्या विदेश धोरणाविशीं निवेदन सादर केलें. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France and the UAE. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the Third FIPIC Summit in Papua New Guinea. सरकारान पावणी केल्ल्या 9 खण ब्लॉकांतले 3 खण ब्लॉकांचेर काम नोव्हेंबर ते डिसेंबर मेरेन सुरू जातलें. खण वेवसायांतल्यान सरकाराक 300 ते 350 कोटी रुपया येणावळ मेळटली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. राज्य विधानसभेत बुधवारा सांजे उसरा खण, विमानतळ, अबकारी खातें, म्युझियम आनी अर्थ ह्या खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. जे जाल्ले भितरले 3 ब्लॉक तरी जे आसा पळय न्ही हे आतां बेगिनात बेगीन म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबरच्यानूच सुरू जातले. एक तर सामको सुरू जाता ते EC लेवलाचेर पावल्या आनी म्हाका दिसता एक ब्लॉक जरी मेजर सुरवात जाला जाल्यार तांकां 300 ते 350 कोटी रुपया हो डायरेक्टली भरचे पडटले विथ कन्सेशन फी डायरेक्ट. स्पीकर सर, हातूंतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचो रेवेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो, कारण रॉयल्टी तर येतली, कन्सेशन फीज येतली, ताज्या भायर बाकीचे सगळे. म्हणून जरी तांकां दिसलें की मायन सुरू जावचें, मायन 100% मायनींग जें आसा हें ह्या सिजनाक सुरवात जाता. हांगासर आशिल्ली मशिनरीज, ट्रक्स हेच कामाक लागतले, भायले खंयचेच हाडपाक दिवचे ना आमी, तेंय सांगता. आनी सांगल्या तशें आमच्याच लोकांक कामाकूय प्रिफरन्स मेळटलो. नॉट ओन्ली द मेजर मिनरल्स बट मायनर मिनरल्सा खातीर सुद्दां प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला. ज्यो बाकीच्यो सगळ्यो बसाल्ट आसतली, क्वॉरी आसतली, हेज्या सगळ्या खातीर तांकां EC दिवन पयले फावटी जवळपास आमी 30 म्हणजे 60 काय कितें तरी बसाल्ट आनी बाकीच्या सगळ्या खातीर परमिशन दिल्या. आमी EC दिवपाचो प्रोसेस जो विदीन द स्टेट आसा तो फास्ट ट्रॅक करून सुरवात केला. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित जाल्लो आसलो तरी दाबोळी विमानतळ सुरूच उरतलो अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मोपा विमानतळा कडल्यान एप्रील 2024 सावन राज्य सरकाराक येणावळ मेळटली अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. राज्य विधानसभेत बुधवारा सांजे जाल्ल्या चर्चेत मुखेलमंत्री जाप दिताले. सगळ्यांचो कन्सर्न आशिल्लो, कारण एअर इंडियाचे एक फ्लायट शिफ्ट जाले म्हणल्या उपरांत बाकीच्योय जातल्यो काय कितें हो कन्सर्न आसा. स्पीकर सर, आमी एविएशन मिनिस्टरा कडेन असेंब्ली आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन असेंब्ली सोंपना फुडें हांव मिस्टर माविन आनी रोहन हेंच्यांनी वचून पर्सनली मिटींग घेवन हो इशू स्पीकर सर रिजॉल्व करता. बट परतूय फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की आमच्या सरकारा कडल्यान दाबोली एअरपोर्टा वयली खंयचीच फ्लायट हांगासल्यान तेवटेन डायवर्ट करपा खातीर वयची ना. स्पीकर सर, हांव सोमार दीस जो आहा पळय न्ही, हांव डिटेल फाल्यां आनी परवा भितर सगळो रिपोर्ट घेवन सोमारा जो आसा पळय न्हू हाजेर हांव सांगता. फाटल्या मे म्हयन्यात राज्यांत जाल्ल्या राना वाठारांत उजो लागपाच्या घडणुकांत रियल इस्टेट लॉबीचो कांयच संबंद ना अशी स्पश्ट जाप रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वरांत अर्डोनचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो. त्याचेर मंत्री राणे हांणी खोलायेन म्हायती दिली. कांय उपप्रश्नाचेर लेगीत मंत्र्यांनी जाप दिवन अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर सरकार जतनाय घेता अशें सांगलें. is for area falling under majorly under moist deciduous and semi evergreen forest type. हांव एकूच सांगू शकता की माझे ज्युरिस्टिक्शनान फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे कितें नॅशनल पार्क आनी हे सगळे फॉरेस्ट आनी सेंच्युरी भितर जे एरिया येता हेजो प्रश्नच येना कन्वर्ट जावपाक. आतां तुमी जेन्ना विशय काडटा वो स्पेसिफिकली जर कितें तुमकां दिसता की खंय कितें करपाक कोणी गेला तें म्हाका नजरेक हाडून दियात, हांव तेजेर लक्ष घालतां. प्रायवेट फॉरेस्ट आमी हात लावूं शकना आनी प्रायवेट फॉरेस्टान जर कोणी कितें केला तुमी नजरेक हाडून दियात, आमी तेजेर ताबडतोब कारवाई करता. राज्य सरकारान म्हाजी बस ही येवजण चालीक लायल्या. पयलीं ती प्रायोगीक तत्वाचेर एकाच मार्गाचेर आशिल्ली, मात त्या मंत्रिमंडळ बसकेंत प्रस्ताव मांडून ही येवजण पुराय राज्यांत चालीक लायतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. बाणावलीचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर बशी उपुऱ्यो पडटात हे विशींचे लक्षवेधी सूचना आज सभाघरांत मांडिल्ले.
ताचेर मंत्री गुदिनो हांणी निवेदन केलें. हायर मोर प्रायव्हेट बसीस हेच कारणां लागून बसीची सगळे कडेन शॉर्टेज आसा. कदंबाई आमकां इलेक्ट्रिकल म्हणजे बसीस आनी मायज येवपाच्यो आसा. ज्युडिशियस डिस्ट्रिब्युशन खूंय खरें गरज आसा थिंगा आमी बस्यो ह्यो दिवपाक आमची प्रयत्न चालू आसा. स्पीकर सर, एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्टुडंट्स बसीस मागता तांकां ऑलरेडी स्टुडंटां 50% कन्सेशन आसाच. आमच्यो कदंबा तेंचे एबाव 70% लास्टा तांकां ते पास बीन काडल्यार प्रवास ते करता आनी 30% ओन्ली रेवेन्यू कदंबा तेजेर ते बसीस इवन स्टुडंटां ही आमची बस चलयता. तरी आसतना हे 30% ओकून थोडे फारीक करना आनी आमी थोडे मॅनेजमेंटाचे म्हणजे नोंदरी हाडला, तेंचे प्रिंसिपला सांगून मॅनेजमेंट सांगला शॉर्टेज आसा ताका आनी थिंगा बस जाय. आय वील मेक माय बेस्ट एफर्ट नॉट ओन्ली फॉर हिम वेर एवर पॉसिबल. कित्याक आमच्यो आनीकूय बस येवपा आसा, बाकीच्यो आमी बसीजूय घेवपाच्यो आसा इलेक्ट्रिकल सोडून. वेर एवर दे कॅन बी एकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू एक्यूट नीड I will definitely take it into consideration. जपान उक्त्या बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या एकोडी गटाच्या उपउपांत्यपूर्व फेरयेंत भारताचे लक्ष्य सेन हांणी जपानच्या कांता त्सुनियमाचो 21-14, 21-16 अशा सेटांनी पराभव केलो. जाल्यार भारताच्या HS प्रणॉय हाणें भारताच्याच S किदांबी श्रीकांत हाचो 19-21, 21-9 आनी 21-9 अशा सेटांनी पराभव केलो. निप्पॉन बॅडमिंटन असोसिएशन 1977 सावन दर वर्सा ह्या सर्तीचें आयोजन करता. आतां मेरेन खंयच्याच भारतीय खेळगड्याक ही सर्त जिखपाक यश येवंक ना. मात अंदू, लक्ष्य सेन आनी प्रणॉय हांची कामगिरी मतीन घेतली जाल्यार भारतीय खेळगड्यांक ही सर्त जिखपाची संद आसा. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.